आम आदमी पार्टी सदांच सांगत आयला की गोंयचो सगळो कारभार, गोंयचो सगळो व्यवहार हो गोंयकारांक पासत जावपाक जाय आनी गोंयकारांक खातीर जावपाक जाय आनी गोंयकाराच्या सहमतीन जावपाक जाय. गोंयकाराच्या सहमती भायर कांयच जावपाक जायना. आयची परिस्थिती पळयली जाल्यार आमकां सगळ्यांक लक्षांत येता की चडांत चड गोंयकार आज रस्त्यार आसात आनी रस्त्यार आसात फक्त एक कारणा खातीर, गोंयांत कोळसो नाका. हे आमच्या सरकारान आमच्या गोंयकारांक आनी आमच्या देशाक सांगचें. गोंयचो इंट्रेस्ट जर काबार जातलो जाल्यार त्या बरोबरच आमच्या देशाचो इंट्रेस्टूय खंय तरी हिट जातलो, मार बसतलो ताका. सो अशा वेळार सरकार हे कित्याक सांगपाक पळयता की आमी हो प्रोजेक्ट मुखार घेवन वतले. म्हाका दिसता खंय तरी कितें तरी अडटा, खंय तरी कितें तरी सेटिंग जाला आनी तें सेटिंग आमकां गोंयकारांच्या सगळ्यांच्या लक्षांत आयला गोंयकारांच्या. आनी आतां गोंयकार जागो जाला, गोंयकार उठून रस्त्यार आयला. आमी सरकाराक विचारपाक सोदता ताजें कितें जालें जेन्ना हे सगळे ऑप्शन्स आमच्या मुखार आसात, रिन्युएबल एनर्जी सारखे, तेन्ना आमकां कोळसो कित्याक जाय. आमच्या देशाचो भोवमानेस्त प्रधानमंत्री जगाच्या फाट्याचेर वचून सांगता की आमी रिन्युएबल एनर्जीच्या हातून काम करतले आनी हांगा कितें चल्लां. गोंय सरकार भाजपाचें सरकार न्ही काय कितें? गोंय सरकाराक फक्त केंद्राचे जे इन्स्ट्रक्शन्स आसात तीच फॉलो करपाचे हें आसा काय कितें? गोंयकारांचे इंट्रेस्ट तुम्ही पळोवचे ना काय कितें? आज या बीजेपी सरकाराकडे गोंयचो लोक विचारता, गोंयचो लोक विचारूंक सोदता की गोंयकार पयले या कोळसो पयलो. हे गोंय कोणाचें? हे गोंय जावन आसा गोंयकारांचें. जाल्यार हे गोंय गोंयकारांचें जाल्लें आसा जाल्यार कोळश्याचो जेन्ना हो निर्णय घेतलो तेन्ना गोंयकारां लागीं कित्याक विचारूंक ना? हो जाप आज बीजेपी सरकारान दिवपाक जाय. हे डबल ट्रॅकिंग करचे पयले गोंयकारां लागीं कित्याक विचारूंक ना? हो जाप गोंयकार विचारता सातूय एमएलए जाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हो कोळसो वयतलो, ही डबल ट्रॅकिंग रेल्वे ट्रॅक वयतली. हे सातूय एमएलए क्लियर भायर सरून सांगपाक जाय तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे लोक आसा ते लोकांक तेमी क्लियर डिसिजन आपल्याकडे दिवपाक जाय. फकत आय एम विथ यू ऑल, आय एम सपोर्टिंग द पीपल हो आन्सर उपकारचो ना. इफ यू आर सपोर्टिंग द पीपल यू नीड टू कम आउट विथ अ क्लियर स्टँड. हो आन्सर सातूय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोकांक क्लियर जायो कित्याक आज सातूय कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी गोंयभर लोक यात्रा करीत आसा की गोंयांत कोळसो नाका म्हणून. आनी जरी तरी हेजो जबाब तुमकां दिवपाक जाय जाल्यार तुमी फकत सांगूंक जायना की वी आर विथ द पीपल, वी आर विथ द पीपल, सो कम आउट विथ युअर पीपल ऑन द स्ट्रीट, जॉइन द मुवमेंट, साइन दिस मेमोरंडम. आज आमी तुमकां एक मेमोरंडम दिता. ते मेमोरंडमाचे क्लियर आसा की दॅट इफ यू आर विथ द पीपल ऑफ गोवा, तुमी गोंयकाराच्या वांगडार आसा जाल्यार तुमी 15 दिसां भितर सगळे भायर येवन बीजेपी सरकारा फुडें मुखार वचून तुमचे लोकांक घेवन दुसऱ्या आमदारांक सांगाताक घेवन तुमी हो प्रोजेक्ट रोल बॅक करचो. आनी 15 दिसां भितर तुमी रोल बॅक करपाक जाय ना जाल्यार तुमी रिजायन जावचे आनी तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक आसा जो म्हणटा गोंयांत कोळसो नाका त्या लोकां वांगडा तुमी सगळ्यांनी एकठांय जावन बाय द पीपल हो मुवमेंट मुखार व्हरचो. आम आदमी पार्टी आज लोकांच्या वांगडा आसा, आज गोंयकारांच्या वांगडा आसा. पूण आज बीजेपी सरकार पावरांत आसा. 2022 आमी जेन्ना येतले तेन्ना हो प्रोजेक्ट न्हू असलो कसलोच एन्व्हायरमेंटल आनी लोकांक नाका आसलेलो प्रोजेक्ट केन्नाच येवंक दिवचे ना.